सावर्डे मिराबाग वाठारांत बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम आसा। आमकां नाका बंधारा अशें म्हणीत प्रकल्पा आड थळाव्यांनी आंदोलन सुरूच दवरलां। मंगळार सावन थळाव्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केलां। लोकांनी देवाक लेगीत गाराणें घातलां। प्रकल्प जो मेरेन रद्द करिनात तो मेरेन आंदोलन सुरूच दवरतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। आयकात थळाव्यांचें म्हणणें। तर तिनूय मतदारसंघाचे हे बंधाऱ्या विशीं तांकां सगळी जाणीव जाल्ले कडेन आसा। हो कितलो घातक, कितलो मारक आनी कितलो विनाशकारक आसा हेजी कल्पना सगळ्या तिनूय मतदारसंघा लोकां पर्यंत पावले कडेन आसा। लोक जागृत जाल्ले कडेन सांगे वाठार धरून तो सावर्डे शिरोडे पर्यंत म्हाका दिसता सबंद जे जुवारी नदी किनारपट्टी लागणारे लोक जे आसा सगळ्या लोकांक तेजी जाणीव जाल्ले कडेन आसा आनी लोक तीव्र विरोध करून तेजेर सामके पोटतिडकीन उठले कडेन आसा। म्हाजी एक नम्रायेची आनी कळकळीची विनंती आसा, जे तिनूय मतदारसंघाचे जे आमदार किंवा मिनिस्टर आसा तांकां आनी जी म्युनिसिपालिटीचे जे नगरसेवक चेअरपर्सन तशेंच पंचायतीचे सरपंच पंच आनी जेडपीचे मेंबर हांकां सगळ्यांक हांव एक कळकळीची नम्रायेची विनंती करता, कित्याक आज सगळे लोक जागे जाल्ले आसा, पोटतिडकीन उठलेले कडेन आसा। तेन्ना तुमचे कर्तव्य जे लोकांनी आज तुमकां हे निवडून हाडून आज एक सत्तेर बसयले कडेन आसा ते लोकांचो विशय घेवन तुमी आज लोकांच्या फाटी रावन तांकां सहकार करपाची, त्यांची ताकद वाडोवपाची। बंधार येता 1-2 वर्सां जाली ह्या बंधाऱ्या विशय हो गाजत आसा आनी आयज पर्यंत आमी सरकारा कडेन एकूच रिक्वेस्ट केल्लो की लोकांक एक खंय तरी प्रेजेंटेशन दाखय, लोकांक ह्या बंधाऱ्या विशीं सांगा कितें चलता, कसो येतलो बंधारो, कितें कितें इफेक्ट जातले, खंयची घरां बुडटलीं कितें। पूण आयज पर्यंत सरकार खंय तरी फेल जाल्लो आसा। लोकांक आयज पर्यंत तेणें विश्वासानूच घेवना, लोकांक सांगोकूय ना कितें जालो म्हणून। आनी जे सायटीर जें काम चलता थंय तेंचो सारको प्रोजेक्ट बोर्ड सुद्दां ना। ही सगळी जी धार्मीक आमची हें आसात देवळां ती खंय तरी डिस्ट्रॉय करपाचो हेंचो सरकाराचो हें आसा आनी हे लोकांच्या मनान हो डावट एक क्रिएट जाल्लो आसा आनी सरकार खंय तरी फेल जाल्लो आसा की लोकांचे डावट क्लियर करपाक। जो पर्यंत आमकां ह्या प्रोजेक्टाचेर सरकार स्क्रॅप ऑर्डर जो पर्यंत आमकां इश्यू करना आनी आमकां दिना तो पर्यंत हो आमचो जो स्ट्रायक आसा हो कंटिन्यू चालू उरतलो। तो आमकां नाका आनी तेजी रिजन तुमकां ऑलरेडी सगळें सांगले कडेन आसा संगीतान कित्याक नाका, कित्याक जाय तो आनी कित्याक नाका तो। सो आमगेलो सदांच हेजे ओपोजीट आसतलो, कित्याक आमी 2 वर्सां रावले हे गव्हर्मेंट आमी विश्वासांत घेतले आनी काम आमी दाखयतले आनी हें करता म्हणून। पूण आतां आमकां तें प्रेजेंटेशनाक तेंची गरज ना, कित्याक आमगे तो टायम जावन गेलो आतां। आमगेलो सदांच हेजे ओपोजीट आसतलो, कित्याक आमी 2 वर्सां रावले हे गव्हर्मेंट आमी विश्वासांत घेतले आनी काम आमी दाखयतले आनी हें करता म्हणून। पूण आतां आमकां तें प्रेजेंटेशनाक तेंची गरज ना, कित्याक आमगे तो टायम जावन गेलो आतां। आमकां हो बंधारा कितें म्हणटा तो स्क्रॅप जावपाक जाय आनी तो पर्यंत जायना आमी हांगा सगळे आमी महिला आनी सगळे आमी हांगा धरना धरतले। तो ऑफिशियली सांगना की बाबा हो बंधारो स्क्रॅप म्हणून तो पर्यंत आमी उठपाना, कित्याक आमी हे तोंडी हेचे पयलीं गव्हर्मेंटाकडे एश्युरन्स घेतलेलें पूण ते तोंडी अशें दिसलें की आमचे कडेन खंय तरी फटिंगपणां जालीं। आमकां सगळ्या मिनिस्टरांक मेळ्ळे, WID मिनिस्टरांक मेळ्ळे, तेणी सांगलेलें मिरगांव बंधारो जावपाचो ना म्हणून। तेन्ना फर्स्ट टायम येयलो तेन्ना, पूण तो थोड्याच 3-4 म्हयन्यांनी तो आनी खंयचो शिफ्ट जाला, गांवांकच जालो 500 मिटराचे वयर। परत थंय बोवाळ जालो म्हणून आतां परत थंय बोवाळ जालो म्हणून बंद जाला, परत हांगा जो ओरिजिनल प्लेस आसलेली थंय येयले कडेन आसा। जाणटेल्यो बायलो हे वताक कडकडीक वताक आयज ते प्रोटेस्टाक बसल्या, कित्याक लागून की आपलो गांव वाचोवपाक। गांव म्हणजे आपले उदक, आपल्या भाटांचे उदक जे आसा देवाक वाचोवपाक लागून आयज हे गोंयकाराचेर इतली सामकी पाड परिस्थिती ह्या सरकारान हाडून सोडलेली आसा। अशेंच ह्या गोंयच्या जनतेक तूं भायर हाडटलो, रस्त्यार हाडटलो आनी ह्या जनतेनी प्रोटेस्ट करप आनी बोब मारप रस्त्यार बसून। अरे मेलो दुर्दैव तुमचे हे काबार तुम्ही, या लोकांचे हाय लागतली तुमकां, या देवाचे हाय लागतली तुमकां। आनी एकूच सांगता, ह्या गांवान हे काबार करपाक जे उठलेले आसा पळय यांचे सत्यानाश करतलो हो देव। लोकांक जर नाका जाल्यार तुमी रेडी जाता त्यांचे माथ्यार थापपाक। हांव सरकारा कडेन इतलेच मागणी करता की तुमी हे चलयला ते बंद करात। त्यांचे उदक, त्यांचे गांव तांकां राखुनी, त्यांचो देव तांकां दियात। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर प्रितानंद कुर्डीकर।